आमचो माये मोगाचो येवकार. तेचपरी आमचो येवकार भोवमानेस्त आलेशू दियज बिस्प सायबाक 34 वर्सां पोर्ट ब्लेर दियोसेजीचें धोर्म अध्यक्षपण चलयल्या उपरांत तो आतां आमचे मदें पिलार मोठान जियेता आनी हे पोरबेक आजीर जावंक तो केन्नाच चुकयना. आमचो माये मोगाचो नोमान तुमकां सगल्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक आनी सगल्या यात्रेकारांक, गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोणशांतान आयलोल्या, खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलेल्या सगल्या आमच्या भावां भयणींक, त्या भायर आमच्याच गांवांनी थान कितलोसोच लोक तुमचे मदें हांगा चलून आयलोलो आसा, तुमकां सगल्यांक आमचो माये मोगाचो नोमान. आमचो खेरीत येवकार आनी दिनवासनी आमच्या सरकारी आनी नागरिकी अधिकाऱ्यांक, तांकां आनी तुमा सोमेस्तांक आमचो माये मोगाचो उणुणीत येवकार. My dear sisters and brothers, it is with great joy that I extend a warm and hearty welcome to all of you this morning for the solemn feast of St. Francis Xavier here at Old Goa. This year, we are delighted to have our auxiliary bishop, Most Reverend Simeon Fernandez, leading us in our worship. It is the first time he has had this opportunity. A hearty welcome to you, dear Bishop Simeon, as well as to Bishop Alessio Diaz, Bishop Emeritus of Port Blair, who now resides in Pilar and has since been attending this feast regularly. A warm welcome to all of you, priests, religious men and women, and all the pilgrims who have come here from Goa, the rest of India, and from other parts of the world. I extend also a cordial welcome to our government and civil authorities, both from the center and the state. We are indeed happy to have you in our midst this morning, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. I now request Bishop Simeon to lead us in this Eucharistic celebration. सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमियाची येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, काळसाची भोगतीन आनी नीज भावार्थान आज हे दोबाची परबेंत आमी वांटो घेता. पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, बरी खबर हाडटात तांची पावलां सोबीत. आमचो गोंयचो साहेब भाग्योंत फ्रांसीस शावेर बोरो आशाची बरी खबर घेवन ही आमची भुंयेर आयलो आनी आपल्या सोबीत पावलांनी मनशांक तशें रचणेक ताणें बरो वांसो दिलो. बरो वांसो देखून आनी जायते फावट मनशांक
तशें श्रिश्तीक बरो वासो जावंक आमी मनीस सोबतायेक लागून चुकल्या म्हूण वळखून देवाची काकलूत मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत बायल्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Deva utsorgi ani shanti tachaista sosari surves porra deva sorgi charaya surpod veda deva baba ami tuka namaskar korta ami tuka nirvasna Amen.
तुया हे कोडी बरोगीस रावून आमची सोण एकल्याची गरज बागेवन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन बापा मुखार दवरुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बोर वाशाचो यात्रेकार आनी संदेशकार कसो बायगेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक बोर वाशाची बरी खबर परगटून तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख बोर वाशाचो संदेश परगटून आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळसां लासूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. देव जेरेमियस प्रोवाद्याक आपयता, आपल्या आत्म्यान ताका आकारता आनी आपलें उतर परगटूंक पाठयता. देव ताका म्हणटा, म्हजीं उतरां हांवें तुज्या तोंडान घाल्यांत. पयल्या वाचपान आमी आयकतले. पुनर्जीवन जेजू आमचो बोरवोसो म्हूण बागिवोन पावलो कोरिंतकारांक बरयता. हें आमी दुसऱ्या वाचपान आयकतले. जेजू ब्यास्तर शिसांक देवाचें राज परगटूंक, पिडा रोगांतलीं वायटाकारांक बरीं करूंक, काळजा मनांक शांती हाडूंक आनी अशें मनशांक बोरवोसो जावंक पाठयता. शुभ वर्तमानान तें आमी आयकतले. चितान आनी भावार्थान देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियस हिल्कियाचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो अनातोत शारान बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका अडकलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिवन, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी बोस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतरें.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की